ब्रेस्तार 11 एप्रिल 2024 मुखेल बोल तो देवाची उतरां उलयता। नियाळाक आदार एक दोतोर वो नर्स आपलो मेडिकल वावर करता तेन्ना ताका आपल्याक दुडू कितले मेळटले हाचे पडून वचूंक ना, पूण आपलो पिडीत आसलेलो भाव वो भयण बरी जावची आनी आपलो देवीक हात गुण ताका मेळचो। एक आदवोगाद वो जुईज जेन्ना दुडू पळे नासतना पयलो हुस्को नीट मागतल्याक नीट फावो करता। जिवितान निर्णय घेवंक वाटेर सारको रस्तो दाखयतलो सदांच दुसरो सुरक्षीत ठिकाणार पावूंक वावुरता। खरेंच जेन्ना आमी आमचें चिंतीन आसतना दुसऱ्याचें चिंताव तेन्ना देवाची उतर आमी उलयता। आमच्या बऱ्या वागणुके वरवीं देव मनशा लागीं उलयता। देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता, मनशांनी जेजूचेर भावार दवरचो, कित्याक जो कोण जेजूक सोत मानता तो देवाक मानून घेता आनी जो कोण जेजूक पुरगोडटा तो देवाची उतरां उलयता। देवाचें उतर न्हयच तोंडान उलोवंक जाता, बोगोर जिविताच्या दोर वागणुकेन मनशान देवाक साक्षी दिवंक जाता, जावं आपल्या वावरांतल्यान, जबाबदारेंतल्यान, मिसावांतल्यान, शिकोवपांतल्यान, खेळपांतल्यान आदी। कार्लो एकिटीस आपलें आख्खें जिवीत मिसाच्या बलिदानान सारता आनी जेन्ना ताका लुकेमिया जाता तो आपली पिडा खोस्ट पाप सायबाक भेटयता। जेन्ना असली कोरणी करता तेन्ना देव आमचे वरवीं उलयता। म्हजो थाराव म्हज्या बऱ्या वागणुके वरवीं देवाची मोवाळ उतरां उलोवंक वावुरतली।